तो दीस येतो साबार जाणां म्हाका म्हणटली, सोम्या सोम्या तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय आनी तुज्या नांवान साबार विजमिता आमी केल्यो न्हय, आनी तें नांव ताच्या तोंडार मात्तलो. हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक नात. तुजे इगोर्जेचे हाजीर आनी तुज्या बऱ्या कोण्याच्या पातयेवन रावो नाका. हांव बऱ्या कोण्याक शाबासकी दिता आनी इगोर्जेन हाजीर जाल्यांकूय शाबासकी. ताणें म्हटलें हांवें तुका केन्नाच वळखूंक नात. तें खरेंच चुकीचें. आयज आमचो प्रस्न तो वो आमकां जानवाय भरपूर आसा पूण भोव थोडी बुद्धी. खरेंच आयज संवसारांत चलता तें मूर्खपण पळयल्यार कोणाकूय अजपतलो. 2000 वर्सां युनायटेड स्टेट्सान इस्कॉलांतान 76.6 मिलियन लोकांची नांवां बरयलेलीं. मोदल्या इस्कॉलान आनी कॉलेज पोरयान. आंकड्यांनी कितें वयर खाला जायत पूण ऑडमास कोत्तात त्या लोकांक शिकोवंक दिवंक $971 बिलियन पडले म्हूण. तर शिकोवपा वयर खुबूच दुडू खर्च केल्लो दिसता. 2009 वर्सा त्या सगळ्या शिकयलेल्या बुद्धिमान लोकां मदें 1,400,000 बँक्रप्सीचे फॉर्मां भरलीं. ते एका वर्साक. आतां हांव हांगा आयज येताना हांवें तुज्या शहरांत एक तोकटो मारलेलो देखलो. तो पळोवन म्हाका व्हडल्यान हांसोंक आयलें थोड्या वेळाक. तें ताचेर बरयलेलें आसलें पुर्या तोकट्यार हायवेचेर 2 उतरां दिवन एक ल्हान फोन नंबर, तांकी पोरमोने लाचारपण. म्हणजे ती हांसपाची खबर न्हय. तांकी पोरमोने लाचारपण. सो तुका लाचार जावंक तांक आसा जाल्यार तुका तांक आसपाची तुजें बील फारीक करूंक. गुड नायट. आनी गुडीत ते तुका दुडू रीण कशें दीत लाचार म्हूण फॉर्म भरूंक. जसो तूं लाचार म्हूण फॉर्म भरता आनी रिणांतलो मेकलो जाता, आतां तुका नवें रीण उत्पन्न जातलें कित्याक रिणांतलो मेकलो जावंक तुवें रीण काडलें म्हूण. ह्या सगळ्या शिकल्या पाटव्यान बिलियनांनी दुडू कोडल्यान सोडल्या दिवसाचो आंकडो पूण सुमार 50% पयल्या काजारा विशीं, 67% दुसऱ्या काजारा विशीं आनी 74% तिसऱ्या काजारा विशीं. हांव कितें उलटें सांगना पूण तूं तयारी कोत्या आदी 3 पावटी काजार जाल्या लागीं काजार जावंक. हांव म्हणून ना तें चलचें ना पूण तुज्या जाग्यार हांव आसली तर आनीक एक पावट मागणी करपाची. फकत गोडयेक आनीक एक पावट. ओ जेजू. आमी खुबूच शिकलेले आसात पूण किरमी वाडला, भिरांत वाडल्या, काटकासार खाला आसा, बेकारपणाचो आंकडो वाडला, कोटिनायेचो फुडो करप $1 बिलियन थंडो जाला. सगळ्याची जानवाय आयज तुका जाय बोटांचे तेंकेर मेवता. बोंटाचे तेंकेर. इंटरनेट तुका रोखडेंच सोत्या दिता कित्याची जानवाय प्राप्त करूंक. तोरूय पूण परिस्थिती संवसारांतली दिलती जायत वता. दिलती जायत. अशें दिसता आमचो संवसार काबार जाता सारकोच. मोदें फुटोन वता न्ही जाणो कित्याक तें. कित्याक शक्तीचे जुटायेर आसलोले मनीस तोजवीत कोत्ता देवाक नाटक करूंक. तुका एक बुद्धीवंताची समितीची गरज ना हें स्थापूंक. आतां तें सारकें तें नको, तांकां तें गमना. म्हणटोच सोत सांगता म्हटल्यार रागार जावपाचे सुवातेर आनी सोत मानूं येता. बरें हांव मानिना, बरें तुज्यान मानूं येता. गरज आमी मागणें करूंक लोकांक प्रकाशवाणी मेवच्याक. म्हणजे खरेपणी ते नकलोत. खरेंच ते नकलोत. तुमी जाणत कितलें सोंपें हांगा आमकां बसोन आनी आमकां म्हणोंक हांव देवाक वळखतां. जेजू. म्हणजे तें चिंतिनेचो तितलें आनिकूय बरें आसा. तर सकाळीं
तर सकाळी उठतोस आनी म्हजी कॉफी घेतोस आनी हांव म्हज्या ल्हान ऑफिसांत वयर वेतोस आनी म्हजे कुर्चेन बसतोस. हांवें म्हजें सगळें पुस्तक घेतोस आनी म्हजी बायबल आनी थंय बसून फकत देवा लागीं उलयता आनी हांव चिंता हांव देवाक वळखतां. हांव बेकार न्हय. हांव निराशी जातोच म्हज्यान रोकडीच आशा धरूं येता. सदांच एक नवो दीस उडयता. आमेन. जेन्ना हांव चुकता म्हाका म्हजें बोगसोने मेवतलें आनी दिसभर म्हाका गुन्हेकारी जावपाची गरज ना. हांव जाणा देव मातसो मोग कोत्ता आनी हांव भारी तोसबीत कोत्ता हेंच शिकूंक सगळ्या मनशांक ह्या संवसारांत. कित्याक जेजू आमच्या सगळ्या पासत मेलो. सुरवात कर लोकांक उर्बा येवंक बुद्धी आनी प्रकाशवनाची आनी चड करून सुरू कर क्रिस्तांवां खातीर मागणें करूंक की तांकां ती क्रिस्ता सोवे कोण आनी क्रिस्ता सांगाता तांचें कितें आसा ताची. तांकां प्रकाशवणी मेळोंक कित्याक खरेपणी चिंतल्यार आमी कोण ती आमकांच खबर ना. आमी अजुनूय त्या सुटावे करूंक सोदतात. जेन्ना तुका गमता तूं कोण तो तुका गरज पडना आनी केन्नाच दुसऱ्या थंय तुजें मोल तोलूंक तुका सिस्टर मेनी जेन वो ब्रदर जोआ पोरी मागणें करची गरज ना. तुवें आनी कोण कितें कोत्ता तें करची गरज ना. जॉनाक सिर्विसेक वाड मेवली म्हूण तुका वायट दिसपाची गरज ना आनी तूं तेंच करीत आयल्या फाटल्या 30 वर्सांक कोडीक तें तूं करूंक हुशार आनी तातूंत तुका खुशालकाय मेवता आनी गोडयेक तूं मोडलो आनी एकलो जो दुरू आपल्या चिंतनाचेर मोडटलो. सो तसले पडवेक तुका नेमूंक ना. तुवें ताची अपेक्षा करूंक नाका. जेन्ना पावलू येथे जाल्यार पासत जालो ताणें एक आल्तार पळयलो बरो पासून वळख नासलेल्या देवाक. ती जाणो असली देव आसा म्हूण पूण ती चिंताली देवाची वळख करी नेजो म्हूण. पूण तुज्यान देवाक वळखूंक जाता. देवाची वळख तुज्यान कशी करूं येता. बरें हांव जाणा वो वाक्य आयकूंक चड बरो लागता. आमी सगळीं म्हणटात ओ तें बरें हांव देवाक वळखूंक सोदतां. म्हज्यान तुका कुपाचेर उबलोलो सोडूं येता म्हाका देवाची वळख आसा. पुनाची सजमणी कितें बरें सगळ्या ओत्मीक वस्तू सोयंबाचो बाजू आसता आनी म्हाका दिसता ती आनीक एक वस्त जी आमी चड चुकयता. आमी लोकांक शिकयता ह्यो सगळ्यो कुंपांनी उबता आसलेल्यो वस्तू पूण त्यो कोणांनी दाखल करिना जी ती जाणो ताचें कितें करचें तें आपल्या 2 दिसाच्या जिवितान. म्हणटोच देवाची वळख घेवंक म्हणजे तूं ताचें उत्तर जाणो आनी तूं जाणय 2 उतर जें हातून आसा तें तुकाच म्हूण न्हय कोणाक आनी तुकाच आनी जाणो जावंक देव विश्वासी म्हूण. आनी चड तूं करशी जें तुज्यान करूं येता कारण देव आमकां आलसीपणाचें जिवीत दिवंक आमंत्रण दिना. जर तूं करशी जें तुज्यान करूं येता जाल्यार देव सदांच कोत्तलो जें तुज्यान करी नेजो तें. आयकतात तुमी म्हजें. तूं म्हणटाय बरें म्हज्यान तें करूं येता म्हज्यान तें करी नेजो म्हज्यान तें करी नेजो. तुजे लागीं कितें करूंक जायना तें उलय नाका. कितें करूंक जाता तें उलय. थोडें भोव म्हज्यान करूं येता तातूंत अंतर जावचो ना. तुजे लागीं जाता तें कर आनी देव तुजे लागीं जायना तें कोत्तलो. सो तुज्यान 2 वरां मागणें करी नेजो जाल्यार 5 मिनिटांक मागणें कर. सो तुज्यान 5 मिनीट मागणें करूंक जाल्यार 1 मिनिटाक कर. तुजे लागीं जाता तें कर आनी देव तुजे लागीं जायना तें कोत्तलो. बायबलींचो लोक जांकां व्हडली अजापां घडलीं तो गंभीर स्थितीन आसलो. ताच्या कांय एक करूंक जायनासलें. जेजून एक ल्हान भुरग्याचें जेवण घेवन 4 आनी 5 हजारांक वाडलें. शीस म्हणटालें जावचें ना तितलो उणो आमकां खंय मेवतलो. ह्या लोकांक पळय. जेजून म्हटलें तुमचे लागीं कितें आसा. तुमचे लागीं कितें आसा. बोले वो ल्हान भुरगो ताचे कडेन जेवण आसा 2 निश्टी आनी थोडे पाव. जेजून म्हटलें लोकांक बस म्हूण सांग ते म्हजे लागीं दियात. तुमचे लागीं कितें आसात तुजे लागीं कितें आसा तें देवाक भेटोयात आनी कितें ना ते विशीं रुडान करी नाकात. तुजे लागीं कितें आसा. आमेन. कित्याक हांव तुका खात्री दिता तुजे लागीं कितें पूण आसा. पूण इतलो वेळ तूं तुजे लागीं ना तेंच पळयताय की तुका तुजे लागीं आसा तें पळोवंक आनीक जायना. आमेन. हांव तुमकां त्या कोणच्याक पळयतां.
आनी वयर बसल्यात तांकां न्हय जावन एकलो पूण हांव तुमकां पोले ताकालचान आनी हांव चड खोशी तुमी थंय आसात म्हूण. कसलें जिवीत जिवंक आमकां आपोवणें केलां? आमी क्रिस्तां सोवें आसा ताची सोजमणी कितें? आनी एफेसकारांक 1:3 म्हणटा दोर एक आशिर्वाद, दोर एक ओत्मीक आशिर्वाद स्वर्गा राज्यांत दिल्लो तो आमचो क्रिस्ता वरवीं. तर तुका म्हणपाची गरज ना हांव म्हजो आशिर्वाद घेवंक तोजवीत कोत्ते न्ही. ना तूं म्हूण म्हजेर आशिर्वाद आसा, क्रिस्ता वरवीं म्हजेर आशिर्वाद आसा, क्रिस्ता वरवीं. आमेन. आतां म्हाका पळोवंक जाय फायलीमोन चॅप्टर 1 verse 6 आनी म्हाका तुमकां कितें सांगूंक जाय. हांव चिंता जिवीत बदलपाक सारकें जातलें म्हूण. फायलेमोन 1:6 आतां हें पळय. आनी हांव मागता हो परत पावलू आनी हांव मागता हो भावार्थ दाखोवंक क्रिस्ता पासत कितलें बरें आमच्यान करूंक जाता. आतां हांव एकूच पावट हांगा रावतां. पावलू म्हणटा हें सगळें जें आमी करतात सगळो आमचो भावार्थ दाखोवंक तें कितें पूण करूंक शकता सारकें. तर पावलून म्हटलें हांव मागता हो भावार्थ दाखोवंक क्रिस्ता पासत कितलें बरें आमच्यान करूंक जाता ताची पूर्ण वळख आमकां मेलूं म्हूण हांव मागतां. दर एके बरे वस्तून जी आमची क्रिस्ताचे मोहिमे उद्देशी. तर पावलू म्हणटा म्हाका जाय तुमकां हें थावें जावंक. म्हाका जाय तुमी देवा थंय कबलात करूंक. म्हाका जाय तुजे भितर बरें आसा तितलेंय तुवें मानून घेवंक. आमकां शिकयल्यान आमचें पातक वळखून घेवंक आनी तें बरें पूण तें तितलेंच न्हय आनी आमचें सारकें वळख देवा विशीं मानून घेवंक जाय. आमी मानूंक जाय की क्रिस्ता उद्देशी आमची सुटका जाली म्हणजे जशें आमी पातकूच आदारूंक ना. आमी मानून घेवंक जाय की आमकां रोगतान विकतो घेतलेलो हक आसा देवाची वळख करूंक आनी आमकां ती घेवंक आडाय नजो. आमी क्रिस्ता सोवे शक्ती जी आमकां मेवता ती मानून घेवंक जाय. वटल्यान गोवायकी दिवंक जें कितें देवाचें उतर म्हणटा तें ह्या क्रिस्ता वरवीं सगल्या परस चड शक्तिवंत वस्त जावंक तुज्या शिकोय येता आनी तातूंत म्हज्या जिवितांत खुबूच बदलो पाडला. आनी गोडेक दर एक कॉन्फरन्स जें हांव कोत्तां आनी गोडेक तुमी कांय जाणां ती टॅलिव्हिजनार पळयतात ती गोडयेक एका फाटल्यान एक प्रोग्राम पळयनात जंय हांव आमची गोवायकी आनी देवा सोवे कबलातीची खबर करिना देवाची. विज्ञान पासून दाखोल करता की तुवेंच कितें म्हटलां तें आयकोंक आनी विस्वास दवरता दुसऱ्यान केदींच कितें म्हटलां त्या परस. आतां हांव तें परत म्हणटा. विज्ञान पासून दाखोल करता की तुवेंच कितें म्हटलां तें आयकोन हाचेर अदीक विस्वास दवरता. तो तूं आशान पळयताय तो म्हणटाय तूं पिसो आनी मोटो. तूं तर घरा भोंवतणी भोवशी म्हणून म्हज्यान कितेंच सारकें करी नजो. म्हाका कितें जालां तर म्हज्यान कितेंच सारकें करी नजो. हांव पिशी आनी मूर आनी सगळ्यो चुकी करता. हांव सगळो वेळ गोंडोर करता. हांव एक व्हडलो अदृश्ट. हांव फकत तें व्यक्ती जें म्हाकाच वयर काडटा. ना पावलून म्हटलां तुका थावें करूंक जाय. पावलून म्हटलां तूं भावार्थान चलोंक त्या दिशेन जंय तूं मांडून घेता सगळें जें तुज्यान क्रिस्ता वरवीं. तूं थंय भायर जिवीत आसा तुमी तोटाकल्यांत. आतां जेन्ना हांव म्हणटोच जें हांव कितें म्हणूंक सोदतां हांव खंयच परी तोच करिना निश्ठूर वो वायट उलोवंक खंयच्याय उमक्याच धर्मीक वंगडा विशीं. हेका हांव मिस्तूर जाली खूब वेल पाटी. थंय हांव शिकली जायत्यो बऱ्यो वस्तू
जायत्यो बऱ्यो वस्तू, पूण म्हाका घडयेक ते म्हाकाच जायत. म्हाका जाय पळय तें मेलो नासलें. म्हाका गरज तें मेवलें स्वर्गार वचोंक, पूण म्हाका म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितान जैतिवंत जावंक गरज तें मेवो नासलें. म्हजें जिवीत गोंडोलां नासलें. जायत्या जायत्या वर्सांक म्हज्या बापायन म्हजो लिंगाचो अपमान केल्लो आनी फकत तो सगळोच गोंडोलाचो आसलो. आनी एक वस्त जी आमी दर सुमनाक इगोर्जेन मानून घेता ती एक गोवायकी, की आमी गरीब लाचार पातकी. हांव एक गरीब लाचार पातकी, ताका म्हजी पातकां हांव गुन्यांवाची गोवायकी दिता. ताच्या वरवीं हांवें तुजो अपमान केला, जाका लागून म्हाका नीट पोरमोणे फावो ती सासणाची खास मेळोंक जाय. तें बरें, एक व्हडली गोवायकी. हें सोत आमी पातकी आमकां खास लावंक फावो. पूण आनुकूय आसूंक जाय. पोले हांव चिंता आमी फकत थंयच बंद करीत तर जाल्यार कानी काबार जावची ना. म्हाका दिसता बरें जातलें आमी म्हटल्यार तुजो न्हय, जेजू विने हांव गरीब गुन्हेकारी पातकी आनी म्हाका खास दिवंक फावो आनी मरोन इफेनान वचोंक. पूण देवाक आर्गां, म्हाका बोगसोन मेवो येता आनी क्रिस्ता सवाय आसलेल्यांक फॉर्मोर पडचें ना. आनी आतां म्हाका क्रिस्ता वरवीं देवाची बरी चाकोन केल्या आनी ताचे वरवीं म्हाका सुटका मेवला आनी देव म्हजो मितमेन नासलो मोग कोत्ता आनी ताची शक्ती आसा म्हजे भितर आनी म्हजे सवने म्हजे खातीर आनी क्रिस्ता वरवीं म्हाका वोट दायज फावो जाला. तुजा न्हय म्हज्यान तुमचे ताय सोत उलोवं येता आनी परत हांगा समजत घेयात. सोत पासून सांगोंक केन्नाय जेन्ना हांव असलीं उतरां उचारता जाणो कोण म्हाका दितलो पुर्तिपाल, पूण गरज म्हाका भुकेलेल्या लोकांशी पावूंक, सोजमोनी दिवंक, की गरज तुवें वय तुजी पातकां मानून घेवंक आनी कबूल करूंक आनी जाणो जावंक तुका फावो म्हूण मरोन आनी इफेनान वचोंक. जितलो ओदीक तूं जाणय तितलो ओदूक तूं अजापता देवाचे कुरपे वरवीं. पूण मागीर क्रिस्ता वरवीं तुजे थंय आसा त्यो सगल्यो बऱ्यो वस्तू मानून घे. हें आसा देवा मुखार सगलें सोत. म्हाका खरेंच गरज नासली वचोंक गोवायकी दिवंक हांव पातकी म्हूण. तें हांव थंय पावच्या आदीं जाणो आसली. हांव जाणो आसली हांव दोलदिरी म्हूण, हांव जाणो आसली हांव वायट म्हूण. 24 वरां दिसाक फकत इतलेंच म्हज्या मनांत चलतालें, तूं एक वायट दोलदिरें मनीस. देवाच्यान तुजो कशे परी मोग करूं येता. तूं जेला आनी तुवें कर्तूब केला उपरांत. आनी जेन्ना हांव हो ग्रांद पळोवंक लागली, पावलून म्हटलां हांव मागता तुजो भावार्थ परगोर कोत्तलो आनी तुजे भितर उत्पन्न कोत्तलो तूं क्रिस्ता थंय जें कितें आसा तें मानून घेवंक. म्हज्या देवा आनी आमचें तोंड सारक्या उतरांनी उडकूंक जाय. आमेन आमेन. बरें, अशें म्हणया तुजें वजन मातशें वाडलां आनी घडयेक तूं रिणान आसा. आनी कितें जावं, तूं वच आनी तुका चारशान पळयत म्हूण हांव भुरगें देवाचें आनी ताची कुरपी आनी शक्ती आनी काकुती वरवीं म्हज्या निनांतले मेकळे जावं येता, म्हज्यान घर साफ करूं येता, म्हज्यान वजन कमी करूं येता, म्हाका बरी शिरवीस मेवो येता, म्हाका तुजो उपकार शार्ती पावयता. हे परी रावची ना. हें म्हजें निर्मळ न्हय, हें म्हजें दायज न्हय आनी हांव फकत ओगीच रावन म्हणटा बरें दीत राव. हांव तोसबीत कोत्ता तें शार्ती पावोंक. म्हजेर हल्लो जाल्लो आसा, पूण हांव जेजू परत ये पर्यंत तोसबीत कोत्तलो तें शार्ती पावोंक. देखूनच मिसता आमच्यान कोणाकूच क्रिस्ता सवे व्हरोन येजो. तांकां गरज ना फकत आपल्या दुखाचेर क्रिस्तांवाचो तोकटो मारूंक. आमेन. गरज आमकां आसूंक आनंद
आनी शांती खरीपणी ते आमचे लागीं आसा. आमी सुरू करूंक जाय ती उजार करूंक, गरज आमी ते भायर काडूंक. म्हणटच ह्या सुमानान आमी तुमचे लागीं उलयता क्रिस्तान तुजें कितें आसा ह्या विशीं. हांव तुमचे लागीं उलयतलीं पेकावप जें तुज्या जिवितान येता. आमी विसरूंक फावना की जेजून म्हूण आमचो पेकोवपी. देवाचेर कसो पात येवन रावंक जाय तें हांव शिकयतां. हांव तुका शांती विशीं शिकयतां आनी तुजे लागीं सगली शांती आसा, देखून गरज ना तुवें आनीक एका दिसाची गोंद काडूंक. तुका आनीक एक रातीची जेम पिड्यार करूंक नाका चिंतेत जावन खोंतीनी आनी भिरांतीन. तुका देवा लागीं शांती दी म्हूण भीक मागूंक नाका. तुजे लागीं आसा तें प्राप्त करूंक तोसवीत बंद कर आनी आसा तें उजार कर. तुजे लागीं आसा तें मानून घे. कितलें पिशापण कितलें मूर्खपण हांव करपाची हांगा बसोन तोरीय पूण बसल्या ते कोदेलीन भितर सरोंक तोसवीत केल्यार. बरें, म्हाका आतां सोंपोवंक दी. हांगा थोड्यो वस्तू आसात ज्यो तुज्यो फकत तुका खोशेन भायर धाडूंक. आमचो मोग हे सगळे बायबलींत आसा. आमचो मोग शिम्मेर नासोन कोता देवान विचून काडल्यात, आपले कशे वागयल्यात, आमकां सुटका दिल्या, आमकां बक्षिल्यात, बारीकसायेन पळयना म्हणटात आमकां पातकांतली आनी ताच्या परिणामांतली मेकली केल्यांत. आमकां देवाचो उपकार आसा, देवाची काकूत आसा. आमी देवाचे दायज, ताचें हेदेरपण, ताची वस्त आनी क्रिस्ता सांगाता आमी जोड वांगडी त्यो सगळे आमच्या बऱ्या पासत कोत्ता. बऱ्या पासत सगळे जे दुस्मान वायट करूंक सोदता त्यो ताचें बरें कोत्ता. रोमकारांक 5 म्हणटा आमकां मेकले केल्यात आनी देवा सवे सारके आसात. रोमकारांक 5:9 म्हणटा आमकां आतां मेकले केल्यात आनी देवाचे सारके सोयरी गुतीन हाडल्यात. देवा सांगाता 2 कोरिंथकारांक 5 म्हणटा आमी क्रिस्ता थाय नवे व्यक्ती, पुर्ण्यो वस्तू सोरोन गेल्यो, सगल्यो वस्तू नव्यो जाल्यो. आमी देवाचें घर. रोमकारांक 8 म्हणटा आतां जो कोण जेजू क्रिस्ता थाय आसा ताका खास्त ना. देवाची रासवटकी, नीत, शांत आनी खुशालपण आमचे सवें आसा. उदरगत येस आमच्या जिविताच्या वावरान ती देवाची खोशी जाचेर आमी आमचो हात ठेवतात तातूंत उदरगत आनी येस मेवतलो. आमी तोकली आनी न्हय शेंबडी, वयर आनी न्हय खाला. आमी दितात पूण रीण काडूंक पडोंक ना, देखूनच आमकां लाचारपण भोगूंक नाका. एक भुंको येता तसलेय पासून ना. चला देवाक आर्गां दियात. हालेलुया. हांव इतली खुशाल म्हज्या न्हू सांगून येजो. हांव तुका सांगता देव बरो. आतां मागणें कोत्ता तुका प्रकाशवाणी मेलोंक. आयज राती हांव उलयल्या त्या विशीं. हांव मागता तुमी नियाल करूंक आनी ह्या वस्तू वयर चिंतूंक आनी कोणाय लागीं ह्या वस्तू बद्दल उलोवंक. आयज राती तूं मोटरान घरा वेताना तूं तुज्या प्रश्न वयर उलोवचो ना. तूं आयज रात्री हांगा कितें आयकलां तें उलयतलो. तूं उलयतलो क्रिस्ता सोवें. तूं कोण पळयतो क्रिस्ता सोवें. आनी हांव मागता तुका शांती ती सजमुनी तुका मेवपाक. हांव मागता तूं पाशियेंसान पाकीन लोटान भायर लुवान सरतलो म्हूण. आनी तूं क्रिस्ता परी वागतलो आनी कोणाक तुज्या मुखार वचोंक दितलो. ओ म्हज्या देवा, आमी मोगान चलतले हांव जेजूच्या नांवान. जेजूच्या नांवान हांव तुमकां आशिर्वाद दिता. बरी नात तुमकां. म्हाका जाय तुमकां उत्तेजन दिवंक, तुमी दिसपोटी मागणें करूंक एक प्रकाशवनी माहिती देवाची मेवपाक. आतां तूं जाणूय देवाची वळख मेवंक एक वस्त, पूण तुका पुरायेन वळख आनीक एक वस्त. ताका वेळ लागता आनी म्हाका दिसता देवा थंय अनुभवूय आसूंक जाय.
ताचो स्वभाव जाणो जावंक कोणें तुका सांगल्यार देव विस्वाशी ही एक वस्त, पूण तुज्या जिवितांत त्या विस्वासपणाचो अनुभव घेवंक आनीक एक वस्त. आनी तूं जाणय जेन्ना तूं खरेंच देवाक वळखता आनी तूं जाणय तुज्यान ताचेर विस्वास दवरूं येता म्हूण, तूं जाणय तुज्यान ताचेर पातयो येता म्हूण, आनी तूं जाणय जे तो कितें कोत्ता तो तुज्या मोगाक लागून कोत्ता म्हूण, आनी ताच्या मनांत एक शेवटाचो परिणाम आसा जो अजापांचो, तेन्ना तुका घोटाय आनी विस्वास मेळटा. आनी तूं जाणय विस्वास चडूच म्हत्वाचो. हांव तुजो मोग कोत्ता. देवाचो आशिर्वाद आसूं. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाता. आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरीबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करून.